आणि त्याच लोकांनी ही शेतां जी आसा ती रोवची, शेतां रोवपाक जाय. आमी सांगले प्रमाणे विचार करून लोकांक मशिनां जी आसा फक्त दिवपाची ते आमी करूं, ते आमी करूं शकता. पूण लोकां पर्यंत ते शेतां रोयता काय ना, ही शेतां वसयता काय ना, फळां बागायदार सगळे तरेचे जे आसात आनी कुळकायद्यान जी जमनी येता त्यो कुळकायद्यान कोणा कडेन जमनी आसा त्योय जमनी ज्यो आसात ते जमनी विकती घेतले काय ना ते आमदारांनी पळोवचें, मुसोळे सगळ्यांनी पळोवचें की ह्यो कुळकायद्यान जमनी ज्या लोकांक मेळटा त्यो जमनी घेतल्या काय ना तेका व्हडलेशें दार ना. म्हणटच हे सगळे तरेचे लोकांनी पळोवपाची गरज. म्हणजे आनीक हें आमकां दिसता की हे लोकांक म्हणून ते जमनी ज्यो आसात त्यो दिवच्यो आनी जमनी वसोवच्यो. आनी आतां आमी भायले खुबशे अशे आतां आमकां गोंयले ल्हान आमचें काम करतात आनी तेणें करचें काम अशें. कित्याक आनी लोकां कडेन आमचे कडेन खुबश्यो स्किमी आसात. आमचे लोक फ्री आमकां आसा, आमी साकर फुकट दितात. अंत्योदय अन्न योजना अंडर आमी साकर दितात पर कार्डाक 1 किलो अशें. म्हणजे हें आसा 1350 रेट आसा. हे वेगवेगळे तरेचे आमी लोकांक दिवपाचें काम करतात. जावं आमचे डायरेक्टर सगळे सांगले नंतर आमी 2 किलो साकर दितात प्रत्येक कार्डाक. अशे वेगवेगळे तरेचे आमचे हें आसा स्किमी आसात. त्यो स्किमी लोकां कडेन पावचे कशें. आनी आमच्या सरकारान अशे खुबशे फुकट दिवपाचे, तांदूळ फुकट दिवपाचे आसा 35 किलो पर कार्ड, म्हणजे एक कार्डाक अशे वेगवेगळे तरेचे स्किमी आसा. पूण ह्यो स्किमी आमी लोकां पर्यंत कशें पावतले, लोकांक कशें जागृत करतले, हे सगळे तरेचे आमचे आमी करतात.